ही गव्हर्मेंटा भितर हॅरेसमेंट चल्लेली आसा। हांगाचे जे RTO हांगा पेडण्याचे वाज म्हणून आणि हे कोण आमचे सावयकर म्हणून हे अत्यंत लोकांची छळवणूक करतात। एक 15 दीस हो प्रकार घडलेलो आसा आणि आयज ते सांगतात की मुख्यमंत्र्याचे नाव त्यांनी रोवपाक सांगलेले आहा। तो हॉस्पिटलान आसा आणि हे सांगतात हांगा मुख्यमंत्र्यान धाडले म्हणून। ह्याच्यार बांधकाम मंत्री आणि आमचो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर सुदीन ढवळीकरान विधानसभेन ह्याच्यार आवाज करपाक जावो। आज हयसून एक ट्रक गेला ओव्हरलोड भरलेलो, त्याच्यार कितें एक्शन ना आणि जे 2 व्हीलर बायला चेडवांची आज छळवणूक करता। हांव एक ह्या भागाचो प्रतिनिधी आणि ह्यांच्यानी आडायलो। हांव कित्याक 100 रुपयाचो तालाव घेतलो? 100 रुपयाचो प्रश्न ना, पण लोकांक ह्याच्यार कळोंक जाय हे 100 रुपयाचे 1 लाख न्हू 1 कोटी म्हणजे लोकांची छळवणूक चल्ली। ह्यांची तडकाफडकी हसून बदली जावपाची। ह्याच्या पयलींच्या सरकारान केन्ना खंयच्याच आमदारान मिनिस्टरान हें करूंक ना आणि आयज हो विधानसभेन प्रश्न रेस जावपाची खरी गरज आसा। पण आयज एक वार रावन हे लोकांची हॅरेसमेंट करता। माझी मागणी हा सरकारा कडेन आणि स्पेशली आयचो हंगामी मुख्यमंत्री आणि ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर सुदीन ढवळीकर यांच्यार हो विषय तातडीन गांभीर्यान घेवपाचो गरज आसा आणि ह्यांच्यार एक्शन जावपाची गरज आसा। आयज जे हांगासून ओव्हरलोड जे वयता त्यांची चौकशी अजिबात करिनात। हांव परत एकदा एक पंच ह्या नात्यान विनंती करता तुमकां की ह्याच्यार गांभीर्यान विचार करपाचो आणि विरोधी पक्ष नेते बाबू कवळेकरांन सुद्धा आवाज उठोवपाची गरज आसा। सरकार जा RTO ट्रॅफिक पुलीस आपली ड्युटी करताच, पण जी ड्युटी त्यांच्यानी करपाक जाय ते करिना। आयज ओव्हरलोड गाडयो रात दीस भोंवता जाल्यार तांकां ते तालाव दिना। जे आयज बारीक सर्वसामान्य जे इंटरनली रोडाक जे खंय तरी लोक भोंवता तेचेर जर हेल्मेटाक लागून जर तांकां हॅरेसमेंट करपाक लागले जाल्यार येदे व्हडले हायवेक तेंच्यांनी रावपाचें, आपलो रेव्हेन्यू जावन गव्हर्मेंटाक दिवपाचो। लोकांच्या खिशांसून पयसो लोक तेंच्यांनी पयलीं आदी जाम केल्या, सगळ्यांक काम धंदो बंद दवरला आणि हे 100, 200, 500 रुपया घेवन हे जे सरकारची भर करपाक करता ते तशें उपकार ना। हे लोकांक चिरडपाचो हो प्रयत्न सरकारचो इनडायरेक्टली आसा। सरकारचो रेव्हेन्यू वाडोवपाचे हे सरकारचो डाव आसा। आमी सगळे पेडणेकार जमोन जे RTO कार्यालय आसा तेजो निशेध करपाक आमी आंदोलन करतले।